राजेश वैकुंठ दाभोळकर काल विश्वजितान हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या काही कर्मचाऱ्यांक सस्पेंड केले. बऱ्याची गोष्ट जे सरकारी कर्मचारी आसा त्यांच्यानी खरें म्हणशाले ते क्लीन आसपाक जाय, सर्वसामान्य जनतेची सर्व्हिस बरी दिवपाक जाय, करप्शनान ते गुंतलेले आसूंक जायना. आणि विश्वजितान कारवाई केल्या त्या बद्दल मनापासून विश्वजित प्रताप सिंग राणे तुझे हांव धन्यवाद करता. तशीच कारवाई तर एखादी तुझ्या डिपार्टमेंट दुसरें टीसीपी टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचे ऑफिसर आसा ज्यांच्यानी गोंयचो विनाश केल्लो आसा परमिशनां दिवन, उदाहरणार्थ तुका म्हणटा रानां भाटां शेतां डोंगर सियाळचे एरिया अशी पळय विनाशान जे इन्वॉल्व आसा जे ऑफिसर तेंचेर एखादी तूं कारवाई करून दाखोवची. फाटल्या दिसांनी मुख्यमंत्र्यान जे तुजो सस्पेंड केलो राजेश नाईक पळय तो मुख्यमंत्र्यान सस्पेंड तूं करचोच नासलो, कित्याक तुजो तो एक ब्रोकर पद अपॉइंट केल्लो आनी तसो तूं तेका ट्रीट करतालो आनी तशी सर्व्हिस तुका तो दितालो. आतां तुज्या टीसीपी डिपार्टमेंटान जे वेगवेगळे तालुक्यान ते डेप्युटी टाउन प्लॅनर पळय आसा ते कशे इन्वॉल्व आसा पळय ते गोंयची जनतेक खबर आसा आनी तुकाय खबर आसा ते दिल्लीकरांचे हित कशे पळयता तेका कशी परमिशन येता ती. तुका तर खरी धमक आसा न्हू. एखाद्या टीसीपीच्या ऑफिसराचेर कारवाई करून दाखय तेन्नाच गोंयकार तुजेर विश्वास दवरतलो. कितें म्हणून बाबा विश्वजित राणे हो जो एक्शन घेता पळय ते सगळ्या डिपार्टमेंटाचेर आनी गोंयकाराच्या हिता खातीर तो कारवाई करतलो म्हणून.